श्रील भक्तिविनोद ठाकूर हांनी शरणागतीचे प्रथम तत्व नम्रतेवैरी सुंदर भजन रचन केलेलं असं. विद्यार विलासे. विद्यार विलासे कटाईनु काल परमशाहसे आमे. विद्यार विलासे कटाईनु काल परमशाहसे आमे. तोमार चरण ना भजिनु कभू एखोन शरण तुमे. पोडिते पोडिते भरसा बाळिलो ज्ञानी गती हवे माने. शे आशा विफल शे ज्ञान दुर्बल शे ज्ञान ज्ञान जाने. जड विद्यार जथ मायार वैभव तोमारे भजने बाधा. मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के करो ये गाधा. से गाधा होए संसारेर बोझा बहिनु अनेक काल. वार्धक्ये खोन शक्तिर भावे किछु नाही लागे भालो. जीवन जतन होइलो एखोन शे विद्या अविद्या भेलो. अविद्यार ज्वाला घातिलो भीषम सविद्या होइलो शेलो. तोमार चरण बिना किछु धन संसारे आछे यार. तोमार चरण बिना किछु धन संसारे नाछे यार. भक्ति विनोद जड़ विद्या छाड़ी. भक्ति विनोद जड़ विद्या छाड़ी तू अपद कोरे सार. ओ तू अपद कोरे सार. विद्यार विलासे कटाईनु काल परमशाहसे आमे. हरे कृष्ण. भौतिक विद्या जड विद्या शिकचे आशेन होड विलासात असून हांव जीवन व्यतीत केले. परंतु देवा हाजे निमित्त तुगेल चरण कमलाच पूज करचें जायनी म्हाका. आत्मात्र हांव एकमेव आश्रयस्थान तुगेलें म्हणून घेतास. हे भौतीक ज्ञानाचे अभ्यास करता करता मला आश वाडली आनी म्हाका अशें दिसूं लागलें की भौतीक ज्ञान हेच जिवनाचें खरें ध्येय म्हणून. जाल्यार म्हाका कळ्ळें हें आशा व्यर्थ आशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार हें ज्ञान अंती दुर्बळ ठरलें. आतां म्हाका कळ्ळें की हें ज्ञान म्हळ्यारीची खरी विद्या न्हय आसून हें अविद्याची आसा. हें सर्व जड विद्या म्हळ्यार भगवंता माया शक्तीचें प्रदर्शन आसा.
आणि ही विद्या मगल भजन क्रिया भक्तीन तू बाद येतास. ह्या विद्येनं ह्या अशाश्वत संसारात जीवनात मोह निर्माण करून जीवनाक गाढव केलेलंस. आणि मीची हे गाढव कोण संपूर्ण जीवन भौतिक अस्तित्वाचे त्याचे एक वजन भार मल फाटीवेर उकोण भोंवतास. आता ह्या वर्धक्यात भोग घेऊच म्हणून ताजे मिनीत लागील आशिल्ले निमित्त हे शक्तीच्या अभावा निमित्त म्हाका विंगड खंयचे वस्तूचे आनंद मेळताना. आतां म्हागेलें जीवन कश्टदायक जाल्लेलें आसा. आनी हें तथाकथीत जड विद्या अविद्येन तूं रुपांतर जाल्लेलें आसा. ताजे निमित्त हे अविद्ये ज्वालाचे चटक म्हाका सहन जायना देवा. हांव असहाय्य जाल्लेलें आसा. हें जड विद्या आतां एक त्रिशुला म्हणके चूब जावन म्हाका चुपतास. हे भगवंता, आतां हांव तुमगेले चरणकमलाचे मौल्यवान जावन आशिल्ले विंगड म्हाका खंयचे धन ना म्हणून म्हाका कळ्ळां. म्हणून हे भक्ती विनोद ठाकूर हे जडविद्येचे त्याग करतास आनी तुगेल चरणकमलास जीवनात सर्वस्व म्हणून स्वीकार करतास. हरे कृष्ण.